ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ,
भयणीनो दोळे आमचे धांपया आमचे समोर आसा हुंड्या रुपार जेजू हांगासर आसा ताका आमी अर्गां वगळाप दिवया ताणें उपकाराक केल्ल्या ताणें आमकां केल्ल्या उपकाराक ताका आमी स्तुती करया सबारांक आज ह्या आराधनाक येवंक मोन आसले तरी विविध कारणाक लागून येवंक जावना पूण म्हाका आनी तुमकां ह्या आराधनांत भाग घेवंक एक व्हरतो अवकाश फावो जाला देखून पयल्यान पयलें आमी जेजूक आराधन करया हो अवकाश दिल्ल्या खातीर ताची स्तुती आमी करया मोगळा जेजू धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आम्हा सर्वांचेर हो एक घंटो भर तुजे समोर करसूंक आमी निर्धार केला आसता हो वेळ फळां बरी रितीन करसूंक आमकां तूं आदार दी आमची मोत चंचल जावन आसा घडयेन एका जाग्यातून आनी एका जाग्याक दोंवता आमी ह्या बोंदेल पुनशेतांत सक्रामेंता मुखार दिंबयेर आसाव पूण आमची मोत थोडे फावटी चंचल जावन तिशीनिशीन वचून ह्या आराधनांत आमकां भाग्य थोडे फावटी अडखळ जावचे आसा देखून जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आनी हो वेळ फळां बरी रितीन करसूंक आमकां तूं आदार दी जेजू ह्या संवसारी आसतना एकसुऱ्या सुवातेर वचून मागणी करतालो कित्याक ताका कोणीच अडखळ हाडूं नजो कसलेंच डिस्ट्रॅक्शन जेजूक मेळ नजो म्हणल्या खातीर तो वेतालो पूण हांगासर जायते डिस्ट्रॅक्शन आसा इस्रायलान आमकां पळया थंयसर काम जावन आसा ड्रिलींग केल्ले आवाज येता इसल्यान वेहिकला वचून आसा वेहिकलाचो आवाज वेहिकल हॉर्न घालचें ह्या डिस्ट्रॅक्शना मदीं जर आमी ह्या जेजू थंय सक्रामेंत जेजू थंय आमची मोत केंद्रीकृत करूंक आमी शकता जाल्यार खंडीत जावन आमी ह्या आराधनाचो फळ आमी जोडूंक पावता मोगळा जेजू हो वेळ फळ रितीन करसूंक आमकां तूं आदार दी मोगाचो न्हू त्री एक देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मो आमचे समोर आसा आनी आज आमी आराधना वेळार नियाळसो विशय जावन आसा गूण जायनातल्या पिडे वरवीं कश्टांतल्या भुरग्यां पासत हो विशय विचून काडूंक दोन कारणां आसात पयलें कारण जावन आसा आमच्या पापा साहेबान हो फेब्रुवारी म्हयनो ह्या इराद्या खातीर भेटयला फेब्रुवारी म्हयन्याक पापाचो इरादो जावन आसा गूण जायनातल्या पिडेन कश्टोवच्या भुरग्यां पासत तांच्या वडिलां पासत आनी जो कोण तांची जतन घेता तांचे पासत मागोवंक आनी आमच्या गोवळी बापांनी हें वरोस भुरग्याचें वरोस म्हणून परगटलां देखून आज आमी आराधना वेळार भुरग्यां पासत मागया पिडेंत आसलेल्या भुरग्यां पासत मागया गूण जायनातल्या पिडेंत कश्टोवच्या भुरग्यां पासत मागया विविध कारणाक लागून अंगविकल जावन आशिल्ल्या स्पेशल चायल्ड आमी म्हणटा तसल्या पासत ह्या आराधना वेळार विशेष रितीन मागया देखून मगाच्यान पयल्यान पयलें आमी त्री एक देवाची स्तुती करुया देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मो देव बाप जावन आसा आमचो रचणार हो सुबीत सुंदर संवसार ताणें रचलो निमाणें ताणें मनशाक रचलो आनी आज ताचें फळ जावन आज हांव आनी तुमी ह्या संवसाराक आयल्या आमकां रचयल्ल्या देवाक आमी कितलीं अर्गां दिल्यार उणेंच जल्मातावन आज पर्यंत देवान आमचेर वतल्ल्या आशिर्वादाचो उडास केलो जाल्यार आमी बरोवंक गेल्यार भूक पावचे नात तितले उपकार आमकां मेळ्ळ्यात पूण आमी त्या देवाक अर्गां वगळाप दिवंक विसरल्या कित्याक आमी सकट बिजी आसा आमकां वेळ ना देखून आज हो वेळ आमी करसिया आमच्या जिवितांत सर बरेपण केल्ल्या त्री एका देवाक देवा बापाक आमी हरसून गावया हे देवा बापा
तू सर्गीच्या. हे देवा बापा तू सर्गीच्या सर्वोडून तुका नाम करता वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. Jesu Christa, tu सर्गीच्या सर्वोडून तुका नामान करता. आराधना आणि वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना आणि वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हे पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सर्वोडून तुका नामान करता. आराधना आणि वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना आणि वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आमच्या हात उभारूया. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्व आमी बसया. मुगाळ भाव भयणीनो, एक गवळी बाप ताणें सांगिल्लें अशें आसा. तो एक आस्पत्रेक भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर एक पिडेस्त भुरगें आनी आवय आसली. आनी आवय त्या बिस्पा लागीं म्हणटा, बिस्पानो, म्हज्या भुरग्याक पिडा आसा. जल्मातावनूच ब्लड कॅन्सर आसा. ती बिस्पा लागीं सवाल करता, म्हज्या भुरग्याक कित्याक ही शिक्षा, कितें चूक त्या भुरग्यान केल्या. जल्मातावनूच ब्लड कॅन्सरांत जल्मला. आनी बिस्पा लागीं जापना ह्या स्त्रियेक जबाब दिवंक. आनी ती रडता आनी म्हणटा, हांवें जायते प्रयत्न केले, आतांय शुश्रुशा जारी आसा, जायते पयशे हांवें करशिल्ले. म्हाका एक भुरगें जाय जें व्हड आशा आसली आनी देवान भुरगें दिलें. पळोवंक भोव सोबीत आसा, पूण ते पिडेस्त गूण जायनातली पिडा ताका आसा. आनी थोड्या तेंपान तें भुरगें मरता. आनी गवळी बाप म्हणटा, आज असली साबार भुरगीं संवसारांत आसात, विविध रितीच्या पिडेन कश्टोवची. सवाल आमकां उदेतात, कित्याक भुरग्याक जल्मातावनूच पिडा येता. कोणाची चूक? आवय बापायची, ह्या भुरग्याची, ह्या भुरग्याच्या आबाची, व्हडली मायच्या भुरग्याच्या कुटुंबादाराची. हाका जाप आमी सोदी जायतर आज आमी देवाचें उतर वापरन, नियाळ करन, ह्या सवालाक आमी जाप जोडया. देखून हो वांजेल आमी आयकोन नियाळ करच्या पयलें हें देवाचें उतर आमच्या मोतींत जिरोवंक, काळजांत आटोवंक आनी तें समजोवन घेवंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. देखून मोगाच्या न्हू एका भजना मुखांत्र आमी ह्या सोम्या लागीं मागया, देवाचें उतर चीत दिवन आयकोवंक, तें नियाळोवंक आनी तें अर्थ करन समजोवन घेवंक कृपा मागया. एक भजना मुखांत्र देवाचें उतर आयकोवंक आमी कृपा मागया. तुम सोम्या मुसो गवळी, तुम सोम्या मुसो गवळी. सोम्या मुजो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी. सोम्या मोजो बरो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी. तू सोम्या मुजो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी. सोम्या मोजो गवळी, तुजी दया दिसता निरंतरी. तरणे तनासल्या जाग्यारी, तरणे तणासल्या जाग्यारी. सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय. सोम्या तू म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बागलेरी,
नितळ उदकाचे बागलेरी नितळ उदकाची बागलेरी सौम्या तूं म्हाका व्हरून पावय सौम्या तूं म्हाका व्हरून पावय सौम्या म्हजो गोडी तुजी दया दिश्टा आसा निरंतरी तूं सौम्या म्हजो गोडी तुजी दया दिश्टा आसा निरंतरी बेनातलेले ते वाटेरी बेनासलेले ते वाटेरी बेनासलेले ते वाटेरी बेनासलेले ते वाटेरी सौम्या तूं म्हाका व्हरून पावय सौम्या तूं म्हाका व्हरून पावय सतानितीचे सावळेरी सतानितीचे सावळेरी सतानितीचे सावळेरी सतानितीचे सावळेरी सौम्या तूं म्हाका व्हरून पावय सौम्या तूं म्हाका व्हरून पावय तूं सौम्या म्हजो गोडी तुजी दया दिश्टा आसा निरंतरी सर्व आम्ही उभे राहूया. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय आसा जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जुवां सुवांजेल अध्याय 9 वाक्य 1-12 पर्यंत. जेजू आपली वाट धरून वेता आसतना जल्मतावन कुर्डो जावन आसल्या एकल्याक ताणें देखलो. ताच्या शिसांनी ताच्या लागीं विचारलें, मिस्त्री, वो कुर्डो जावन जल्मोंक कोणाचें पातक कारण? ताचें की ताच्या आवय बापयचें? जेजून तांकां जाप दिली, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापयन पातक केलें म्हूण न्ही, पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचे पासत तो असो जल्मालो. दीस बुडासर म्हाका धाडलेल्याची कामां आमी करूंक जाय. रात येवची जाली तवळ कोणायच्यानी काम करूंक जायना. हांव संवसारांत आसासर हांव संवसाराचो उजवाड. इतलें म्हणून ताणें धरणीर तिंपी उडयली. तिंपयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुर्ड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वोस आनी सिलोम तळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें. सिलोम म्हळ्यार धाडलोलो म्हूण अर्थ. कुर्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोवन तो पाटी परतलो. तवळ ताच्या शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली, भीक मागूंक बसून आसतलो वस्तू न्हय? थोडी म्हणाली वस्तू तो. हेर म्हणाली न्हय, वो ताचे बरी दिसता मात्र. तवळ त्या मनशान म्हळें, हांवूच तो. ताणें ताका विचारलें, तर तुजे दोळे कशे उक्ते जाले? ताणें जाप दिली, जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्याक लायली. उपरांत सिलोम तळ्याक वच आनी धू म्हूण ताणें म्हाका सांगलें.
हांवें वचून दोतोस म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. ताणें विचारलें तो खंय आसा. ताणें म्हळें हांव नेना. देवाचे उतर ये. वाकली तुका क्रिस्ता. इकडे बरं आमी बसया देवाच्या उतराचेर मोठवो नियाळ करचे खातीर. हे देवाचें उतर वाचच्या पयलें किर्तान गावच्या पयलें एक सवाल तुमच्या मुखार दवरलें आनी त्या सवालाक देवाच्या उतरान वापरून जाप दिवंक हांव कशें व्हरतां. थोड्या वर्सां पयलें हांव प्रिंसिपल जावन म्हज्या ऑफिसांत बसून आसल्या वेळार एक भुरग्याचो बापूय आयलो आनी तो कंप्लेंट करूंक लागलो. फादर, तुमी म्हज्या भुरग्याक पनिशमेंट दिला, इम्पोजिशन. ताका एक लेसनाचे क्वेश्चन आन्सर बरोवंक या एग्जामाचे क्वेश्चन दिवन ताची आन्सरां बरोवंक. आनी तो बापूय म्हणूंक लागलो कित्या खातीर म्हज्या भुरग्याक हे इम्पोजिशन पनिशमेंट दिला. हांवें सांगलें ताका कारण आसा. इस्कॉलांत एका बुधवारा आनी शेनवारा भुरग्यांनी स्क्वाड ड्रेस घालून येवंक आसा. आनी तो भुरगो स्क्वाड ड्रेस घालनासतना युनिफॉर्म घालून आयला. सकट भुरगीं स्क्वाड ड्रेस घाला आनी एकल्यान मात युनिफॉर्म घाला. हांवें भुरग्या लागीं विचारल्या वेळार भुरगो म्हणलो म्हाका उडास ना. हांवें सांगलें तुका खंयच्या दिसा खंयचे ड्रेस घालूंक गुत्तू ना जाल्यार उडास ना जाल्यार इस्कॉलांत खालें शिकताय तूं. आनी ताच्या पेरंटाक हांवें कॉल करून सांगलें तुमचो भुरगो आज युनिफॉर्म घालून आयला, स्क्वाड ड्रेस कित्याक घालूं ना. बापूय म्हणूंक लागलो फादर, आमची चूक जाली. आमी त्या भुरग्याक स्क्वाड ड्रेस घालून धाडिचें आसलें, आमचें हांव चूक जालें आनी मुखार अशें जायना. हांवें मोगान सांगलें जायत आनी तशें जावं नजो. थोडे फावटी हांव भुरग्यांक पेरंटाक सांगचें आसा तुमी स्क्वाड ड्रेस हाडून या इस्कॉलाक आनी भुरगो युनिफॉर्म चेंज करून स्क्वाड ड्रेस घालूं दी. कारण कितें म्हळ्यार सकट भुरगीं स्क्वाड ड्रेसान येता आसतना एकलो भुरगो मात युनिफॉर्म आयलो जाल्यार वाटेर असो लोक कितें चिंता. ह्या इस्कॉलाक शिस्त नांगी, भुरगीं जाय जाल्यार ड्रेस घालून येतात. ह्या चरित्रा फाटल्यान त्या भुरग्याक धाकटेचें इम्पोजिशन. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक इस्कॉलांत मारूंक ना, जोर करूंक ना, फेल करूंक ना. तर भुरग्यांनी चूक केल्ल्या वेळार हाची कस वाट ताका इल्लें बरोवंक दिवचें आनी त्या मुखान भुरगे इल्ले लिसांव शिकता. मुखल्या दिसांनी ती चूक रिपीट करिना. आनी बापूय ऑफिसा येवन म्हाका म्हणूंक लागलो फादर, भुरग्यान युनिफॉर्म स्क्वाड ड्रेस घालनातली चूक ताची न्ही, चूक आमची. आमकां पनिशमेंट दिया, भुरग्याक दिनाका म्हणून. एक बापयचे एक चिंता पळया. बापय त्या भुरग्याचो मस्त मोग करतालो. खंडीत जावं तुमी तुमच्या भुरग्यांची मस्त मोग करतात. भुरग्यान चूक केल्ल्या वेळार भुरग्याक पनिशमेंट दिवचें नाका, म्हाका पनिशमेंट दिया म्हणटा तो बापय. म्हळ्यार भुरग्याची चूक ना, भुरग्याक पनिशमेंट दिवचें नाका म्हणून. ही घडीत तुमकां कित्याक सांगलें म्हळ्यार ल्हानशें पनिशमेंट दिल्ल्या वेळार बापयक बेजार जाता आनी बापय सवाल करता. तर जल्मातावनूच एक भुरगें अंगविकल जावन जल्मालें जाल्यार तो बापूय देवाक सवाल करिना गे, देवा म्हज्या भुरग्याक ही पिडा आयल्या, अंगविकल जावन हँडिकॅप जावन जल्माला. थोड्यांक दोळे ना, थोड्यांक आयकना, थोड्यांक उलोवंक जायना, थोड्यांक चलोवंक जायना, थोड्यांक हात ना. कसली चूक त्या भुरग्यान केल्या म्हणून खंडीत जावन आवय आनी बापूय देवाक सवाल करतात. कशें त्या आस्पत्रेंत एका स्त्रियेन बिस्पाक सवाल केल्ल्या बरें. खंडीत जावन तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या वळखीचीं थोडीं भुरगीं आसूंक पुरो जल्माक जावनूच अंगविकल जावन आसचीं, तांकां आमी
हँडिकॅप म्हणूंक ना, तांकां आमी स्पेशली एबल्ड म्हणचें. तशें म्हणटा आसतना तसलीं भुरगीं आज साबार आसात. आमी थोडे दिसा पयलें बेलतंगाडींत दया फिएस्ता म्हणलें कार्यक्रम केल्लें आनी थंयसर दया स्पेशल स्कुलांत जायतीं भुरगीं आसात. थोड्यांक चलोवंक जायना, थोड्यांक दिश्ट ना, थोड्यांक उलोवंक जायना, थोड्यांक विविध रितीचे उण तांचे तें आसात आनी थोडीं हायपर एक्टीव, थोडीं स्लो लर्नर्स, अशें विविध रितीची भुरगीं आसात. आनी अशें आमच्या मंगळुरांतय जावंक पुरो प्रशांत निवासांत आनी मस्तू कडेन असलीं भुरगीं आसात. सवाल आमकांय दोस्ता ती कित्याक अशीं जल्मालीं. आयच्या शुभवार्तेन आमी आयकल्लें पळय, येन्स घडीत मोगाच्या न्हू पळया, जेजू लागीं शीस सवाल करतात. एक जल्म जावन कुरडो, ताचें प्राय सांगूं ना, तो भुरगो गे, तरणाटो गे या मातारो गे तें सांगूं ना. जल्म जावन तो कुरडो, तर तो कुरडो जावन जल्मोंक कारण कोण? ताचो बापूय गे या तोच कुरडो मनीस. आनी जेजून दिल्ली जाप ही, तो कुरडो जावन जल्मोंक ताचो बापूयची पातकां कारण न्ही, या त्या भुरग्याची चूक न्ही. बगार देवाची महिमा परगट जावचे खातीर तो असो जल्मला. पळया, देवाची महिमा परगट जावचे खातीर तो असो जल्मला. कित्याक देवाची महिमा परगट जावचें ह्या विशयांत इल्लें नियाळ केल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमकां कळटा. केदाळा आमचो एक हात फ्रॅक्चर जाल्ल्या वेळार आमकां ताका बँडेज घालतात आनी फ्रॅक्चर जाल्या उपरांत 3 म्हयने हात आमकां अशें हांगासर प्लास्टर घालतात. ते दाळा आमकां हाताचें व्हॅल्यू कळटा. तर अंगविकल जावन भुरगीं जल्मता पळयता आसतना भलायकी बरी जावन जल्माल्लीं लाखांनी करोडांनी आसात. आमी देवाक अर्गां दिता ओंगी. हे दाळा भुरगें एक पिडेंत आसा, ते दाळा आमी देवाक सवाल करता. एक भुरग्यान इस्कॉलांत साधन केलें, ह्या कॉम्पिटिशनांत विन्न जालें, हे एक व्हडलें अचिवमेंट केल्ल्या वेळार आमी देवाक अर्गां दिवंक विसरता. पूण वायट घडल्या वेळार देवाक आमी सवाल करता. देवाची महिमा कशी परगट जातात? विविध रितीची भुरगीं आसात. तांकां पळयता आसतना मोगाचेनो आमी एक घडीभर तांचो जागो घेवया. चिंतया, हांव आनी तूं जल्मांत जावनूच कुरडो जाल्लीं तर कितें जातें? हांव आनी तूं जल्मांत जावनूच पांयनात, चलोवंक जायना, उलोवंक जायना, कितें करियेत आसलें? मोगाचेनो त्या भुरग्याचे आटे बिटे खंडीत जावन आमकां सांगूंक जायना. आपूण भोगल्यार मात्र तें समजता. आनी जेजू त्या मनशाक दिश्ट दिता आनी ताका गूण करता. आनी गूण जाल्लो तो मनीस देवाक वर्णिता. पळया, तो गूण जालो आनी देवाक वर्णिता. आनी ह्या मुखांत्र देवाची महिमा परगट जाली. मोगाचेनो जायतीं अजापां आज ह्या संवसारांत घडोवन आसात. वॉट्सॅपार थोड्या दिसा पयलीं आयिल्लें एक घडीत एक भुरगें पिडेंत आसा आनी ताका कॅन्सर आसा आनी ते गूण जायना म्हणून डाक्टरान सांगलें. आनी तुमी डाक्टरान आवयक सांगलें, तुमी भुरग्याक घरा व्हरा. मोगाचेनो आवय त्या भुरग्याक घरा व्हरूंक आयकना. डाक्टरान ताका तूं वाचना म्हळ्यार ती आवय ती भुरगें वाचता म्हणल्यार पातयेन ती आसा. भुरगें मोतीर ना. देखून ते आवय त्या भुरग्याच्या इस्कॉलाक वेता आनी टिचरांक आनी भुरग्यांक मेळटा आनी भुरग्यांनी उलयल्लें मोबायलार रेकॉर्ड करता. भुरग्यांनी त्या आस्पत्रेन आसलेल्या भुरग्या पासत मागिल्लें मागणें रेकॉर्ड करता. भुरग्यांनी बोब घालचें, भुरग्यांनी पदां म्हणचें, मास्टरांनी उलोवन इस्कॉलाचें वातावरण कितें सकट जाता तें सकट रेकॉर्ड करता. कित्याक तो भुरगो इस्कॉला येतालो उपरांत पिडेस जावन ताका इस्कॉला वचूंक जावना. आनी ह्या आवयन मोबायलांत रेकॉर्ड केल्ले ते पुरा ऑडियो भुरग्याच्या बेड्डा सायडीर दवरून प्ले केलें. सुमार 2-3 म्हयने हे ऑडियो प्ले केल्ल्या उपरांत मोगाचेनो
भुरगें मोती रायलें आनी भुरगें संपूर्ण गूण जावन डिस्चार्ज जावन घरा गेलें. असलीं जायतीं गणितां ह्या संवसारांत घडटात. देखून मगोचो न्हू, देव आमकां पिडा दिता आमची शिक्षा जावन न्ही, आमचे पातकाचे म्हण न्ही, मुसतना सांगचें आसा. उतर प्राय पावल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार ताणें म्हणचें आसा, हांवें असले चूक केल्या त्या देखून म्हाका देवानी शिक्षा दिल्या कोण ना म्हूण. ना, आमच्या चुकीक देव केदीक शिक्षा दिना मोगाचो न्हू, देव आमकां बक्षिता. पूण आमीच एका रितीचें गिल्ट फिलींग करचें, देवान आमकां शिक्षा दिल्या म्हणून. देखून मोगाचो न्हू, हें देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता. तो कुरडो मनीस ताणें जेजूक पळोवंकूच ना आनी दिश्ट ताका मेळ्ळ्या उपरांत जेजू ताका मेळोवना. फकत ताणें जेजू विशयांत आयकलां मात्र. अशें म्हणटा आसतना आमच्या पातकाक आनी आमच्या पिडेक कसलेंच कनेक्शन ना. बगार जें कितें घडटा देवाच्या महिमे खातीर घडटा. एक घरांत 500 भुरगीं आसात आनी एका भुरग्याक पीड आयिल्ल्या वेळार ती आवय खंयच्या भुरग्याचो चड मोग करता. उरल्या 4 भुरग्यांक बगले दवरून पिडेंत आसलेल्या एका भुरग्याचो मोग करता, तेजी साकरी करता. म्हळ्यार पिडेस्त भुरगें आवयक मोगाचें. तर पिडेस्त भुरगें देवाकी मोगाचें जावन आसा. ताची पिडा गूण जायना जावंक पुरो, पूण देव तसो सांगात सोडिना. देखून मोगाचो न्हू, आज ह्या आराधना वेळार आमी प्रत्येक रिती मागूंक जाय. गूण जायनातल्या पिडे वरवीं कश्टूंच्या भुरग्यां बसत, तांच्या वडिलां बसत. भुरग्याच्या आटे बेटे तुमकां हांवें सांगलें, तांचे वडिलांचे समस्या मुस्त आसात मोगाचो न्हू. त्या भुरग्याक ताणें आस्पत्रेक बरी जाय, ताची पिडा गूण जावंक, तांकां कामाक वचूंक जायना, पयशे जायतो खर्च आसा, कशी ती मॅनेज करतात. भुरग्याच्या भलायके खातीर लाखांनी करशितात, भुरग्याची भलायकी गूण जायना. पूण कसलें टेन्शन, कसले एक आटे बेटे ते आवयचे, त्या बापयचे, त्या कुटुंबाच्या सांद्यांचे. देखून पाप साहेब आमकां सांगता, ह्या सगळ्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत आमी ह्या इराद्या खातीर मागत जाय. फकत भुरग्यां खातीर मात्र न्ही, भुरग्याच्या आवय बापायकच पासत आनी विशेश जावन मोगाचो न्हू, तसल्या भुरग्यांची सेवा करतल्या सिस्टरांचे, पाद्रापाचे, नर्सांचे आनी लायिकां पासत मागोवंक जाय. पळया, त्या भुरग्याक तोंडाक लावचें, तांकां न्हाणोवचें, तांच्या गरजेक पावचें. मदर तेरेजान सुरवात केल्लें आनी आज कोलकाता असलें जायतीं कामां सगळ्या संवसारांत असलीं बरीं कामां जावन आसात. म्हाका आनी तुका तसलें काम करूंक जायना जाल्यार तांचे पासत मागूंक खंडीत साथ जाता. देखून मोगाचो आयच्या सगळ्या शुभ वार्तेंत, आयच्या नियाळांत हांवें सांगोवचें इतलेंच, देव आमचो मोग करता. देव आमकां सांडून घालिना. पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी देवा लागीं धांवताव आनी देव आमचें मागणें आयकता आनी आमची पिडा गूण करता. देखून पिडा आमकां शिक्षा न्ही, बगार देवा लागीं येवंक एक कारण. केदळ आमी भलायके बरीत आसाव, आमी देवाक विसरताव, देवातावन पयस पेताव. केदळ आमकां समस्या येतात, पिडा येजे म्हणना, कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी देवा लागीं धांवताव आनी देव आमकां लागीं जाता. जेजू आमचो मोग करता आनी जेजू आमकां आमची पिडा गूण करता. देखून मोगाचो न्हू, एक अपुर्बायेचें गीत आसा, देव म्हजो मोग करता. हें गीत आमी गावया आनी देवाचो मोग कसलो म्हणून आमी ह्या नियाळ करया. देव आमचो मोग करता, भुरग्यांचो मोग करता, वडिलांचो आनी विशेश जावन पिडेस्तांचो, कश्टांतल्यांचो चड मोग करता. देव म्हजो मोग करता, देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय बरी, देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता, देव म्हाका
सकाळी तावन सांज पोरयान हरिये घडयेन घडी सकाळी सांज पोरया हरिये घडयेन घडी हरिये मुजा मेठा देव मुजो मोग करता देव मुजो मोग करता देव म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापूय बरी देव मुजो मोग करता देव मुजो मोग करता देव म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापूय बरी देव मुजो मोग करता रसनार तो जाल्यारी तो जावन मुखार येता रसनार तो जाल्यारी तो जावन मुखार येता किरकोळ रसना हांव तरी देव मोजो मोग करता देव मुजो तरी देव मोजो मोग करता देव मुजो मोग करता देव म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापूय बरी देव म्हजो मोग करता देव मुजो मोग करता देव म्हाका सांबाळता एक मोगाळ बापूय बरी देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देव म्हजो मोग करता मुगाळ बाबणीनो देव म्हजो मोग करता. थोडे फावटी आमकां समजोवंक कश्ट आमच्या जिवितांत कितेंय वायट घडलें या हांवें चिंतिल्ल्या बरी जायनातल्या वेळार आमी निराशी जाता आनी चिंता देव आमचो मोग करिना म्हणून. ल्हानशे घडीत देव आमचो मोग करता म्हणल्यारूच वाद जावन आसा. पळया, एक रैत आसलो आनी ताचो एक गोडो आसलो. रैताक त्या गोड्याचेर बारी मोग ल्हानतावन त्या गोड्याक पोसुल्लें व्हड जाल्लो आनी तो गोड्यार सवारी करतालो आनी गडो मोगाचो जाल्लो. एक दीस तो गडो गुड्याक गेल्लो, फाटी येना. तो निराशी जाता, ताका बेजार भोगता आनी ह्या वेळार ताचे शेजारची येवन सांगतात, हळे सायबा, तूं एक अनलकी पर्सन, तुजें बॅड लक. इतलो बरो गडो तुका मोगा आसो, तुका तो सोडून गेलो. तो म्हणा लागलो, ताका बेजार भोगला, गडो ताका सोडून गेला जाल्यार तो म्हणटा, गूड लक ऑर बॅड लक गॉड नोज. बरें या वायट देव जाणा. थोड्या दिसा उपरांत तो गडो आनी एका गोड्या काडून फाटी येता, घरा येता. आनी हे पळयले शेजारची धोवन येता, म्हणटा, तूं कितलो लाकी सायबा,
तुका एकच गोडो आसुल्लो आतां 2 गोडे जाले, यू आर रियली लकी पर्सन म्हणून. पूण हो म्हणटा गूड लक ऑर बॅड लक, गॉड नोस. आनी एक दीस बापोय आनी तसो पूत ह्या गोड्यार सावारी करता आसतना तसो पूत गोड्यार जावन पडटा आनी पांय मोडटा, पांय फ्रॅक्चर. 6 म्हयने बेड्डार ताका उठोवंक ना. आयली शेजारची दोवोनू, तुजे कसले बॅड लक सायबा, तुज्या पुताचो पांय त्या दळडिऱ्या गोडो गुराणांतून आयिल्लो गोडो आहा, त्या दळडिऱ्या गोड्यान तुज्या पुता सकयल घालें, तुज्या पुताचो पांय म्हटलो, रियली यू आर अनलकी. पूण तो रईत म्हणटा गूड लक ऑर बॅड लक, गॉड नोस. थोड्या दिसांनी त्या गांवांत झूज जाता आनी ह्या वेळार राय आज्ञा दिता, घराघरांनी वसा आसल्या तरण्याक तुमी आपोवन हाडा, आमकां झुजाक तरणाटे गरज आसात. आनी ते सैनीक येवन हर एका घराच्या तरणाट्यांक ते ओंडून गेले, पांय मोडिल्ल्या ह्या रैताच्या पुताक सोडून गेले. हायली शेजारची दोवोनू, आमच्या भुरग्यांक सैनिकांनी वोंड वेला, झुजाक गेल्यात, फाटी येता म्हणलें धैर्य ना. पूण तुजो पूत तुजे सांगता आसा, तुजो लक्की, यू आर लक्की पर्सन. तो म्हणटा गूड लक ऑर बॅड लक, गॉड नोस. म्हाका घडीत तुमकां कितें सांगलें म्हळ्यार, गोडो भायर पडल्या वेळार ताका बेजार जालें, पूण गोरो फाटी आयलो, संतोश जालो. गोड्यार जावन पूत पडलो, पुता पांय फ्रॅक्चर जालो. उपरांत तो सैनीक पुरा तरणाट्या व्हरता हाका सोडटा. जर तो गोडो भायर पडो नासलो जाल्यार आनी एक गोडो फाटी येनासलो जाल्यार आनी ह्या भुरग्याचो तरणाट्याचो पांय मोडो नासलो जाल्यार तोय झुजाक वेतो आसुल्लो आनी झुजांत मरतो आसुल्लो. कोण ना. थोडे फावटी आमी चिंतल्या बरी जायना, पूण देव सगळ्या बऱ्याकच करता. देखून आमी देवाक दुरसोवची न्ही मोगाचें न्हू. देवाक अर्गां वगळप दिवचें, हर एक आमच्या जिवितांत जावचें देवाच्या खुशे प्रमाणे जाता. मस्त फावटी आमी म्हजी खुशी जायचे, म्हजें प्लॅन कितें आसा तें जायचें म्हणून आमी कश्ट आतां वावुरता. पूण देवाचें प्लॅन ताचे की व्हडलें आसा. ह्या पासत मोगाचें न्हू आमी देवाक अर्गां दिवचें. देखून हर एक समस्या वेळार आमी पिडा आयिल्ल्या वेळार निराश जावचें न्ही. बगार जेजू लागीं येवया, जेजू लागीं बाबरतान आमी मागणें केल्ल्या वेळार जेजू आमकां गूण करता. देखून आमी सर उबी रावया, अर्गां गीत गावन जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा पासत, सर बरेपणा पासत ताका आमी अर्गां स्तुती दिवया. आतां आमी गावया अर्गां गीत जेजून केल्ल्या सर उपकारा पासत आमी गावया. ताळयो आमी पेटया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ
येसु देवा वंदने राजा येसु राजा ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ जोरान ताळयो भेटया आमी ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬಳಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದ ವಂದನೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದ ವಂದನೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದ ವಂದನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 मुगल बाबणीनो येदोळ पर्यंत आमी अर्गां वगळाप दिली सुम्यान किलो अर्गां दिली आतां आमी दिंबी घालया आनी विविध कारणां खातीर आमी मागोवंक आमी आयल्या त्या इरद्या बसत आमी मागया देव आमचो मोग करता आमी मागिल्लें सक्कड दिता आज आमी प्रत्येक रितीन मागोवंक जाय फेब्रुवारी म्हयन्यान पापाचो इरादो जावन आसल्या गूण जायनासतना आसल्या पिडेंत कश्टोवच्या भुरग्यां बसत तांच्या वडिलां बसत आनी तांची सेवा साकरी करतल्या बसत जेजूक भुरग्याचो मस्त मोग ताणें म्हणलें आसा ल्हाना भुरग्यां म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडय नाकात शिसांनी भुरग्यांक आडयल्या वेळार जेजू सरशी येवंक सोडिनातल्या वेळार जायते आवयांनी भुरग्यांक जेजूक मेळोवंक आयिल्ल्या वेळार जेजून म्हणलें जावन आसा मोगाचेनो कशें एक आवय आपल्या पिडेस्त भुरग्याचो चड मोग करता गे तशेंच देव आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां चड लागीं जाता आज आमी प्रत्येक रितीन ह्या इरद्या बसत मागया विविध रितीन कश्टोवच्या पिडेस्तांच्या गरजांकी आमी पावया आजकाल मस्त कार्यक्रमां करतात असल्या भुरग्यांक कुमोक जावन आमी असल्या आश्रयांक भेट दिवया जावंक पुरो प्रशांत निवास जावंक पुरो दया स्पेशल स्कूल जायती असली हँडिकॅप ह्या विशेष सक्तीची भुरग्यांच्या आश्रयाक भेट दिवन तांचे संगात आमचो संतोष वांटया सबार जाणां तांचे जल्मा दीस एनिवर्सरी विविध संभ्रम हॉलांत गद्दारान करच्या बदलाक त्या भुरग्यां सांगाता आचरण करन तांकां एक बरें जेवण दिवन आचरण करचें ह्या दिसांनी पळोवंक मेळटा तशें जाल्यार भुरग्यांक आमी इल्लो संतोश दिवया तशें जाल्यार आवय बापूय कुटुंबाच्यांक तांकां आर्थीक परिस्थिती कश्टाची आसता तांकां कामाक वचूंक जायना भुरग्यांच्या शुश्रुशाक पयशे जाय जय तशें जाल्यार गरजांक आमी पावल्या वेळार त्या आवय बापायक तांच्या कुटुंबाच्यांक परतो संतोश भोगता त्या शिवाय मोगाचें हें वर्स आमच्या मंगळूर DACC भुरग्यांचें वर्स परगटलां आसता आमच्या DACC सर्व भुरग्यां बसत आमी मागया भुरगीं देवाची देणी सबार फावटी भुरगीं आज वाट चुकतात
माध्यमाचो प्रभावाक वळख जावन देवा तावन आनी आवय बापूय तावन पयस वेतात. आनी आज आवय बापूयक व्हडलें टेन्शन आसा, ह्या भुरग्यांक कशें सांबाळचें, ह्या भुरग्यांक कशें तिदवचें. थोड्या वर्सां आदीं गर्भेद मेळताक गेल्ल्या वेळार एक आवय आनी बापूय दोगांय म्हणटा आमकां आसा एकच भुरगो फादर, इतलो पोकरी करता गे ताका सांबाळूंक जायना फादर. हांवें एक सलाह दिल्ली आसा, तुमी ताका एक धाकटो भाव या धाकटें भयण दिया. ते दाळा त्या धाकट्या भावाक आनी भयणीक उपाद्र करता, तुमकां उपाद्र करचो ना. पूण ती म्हणा लागली आमकां आनीक भुरगें जावंक साथ दिना फादर. थोड्या कारणाक लागून ऑपरेशन जालां, दुसऱ्या भुरग्याचें देणें ना म्हणून. मुखाचे न्हू जायते आवय बापूय आज कठीण आसात. इल्ले जोर केल्ल्या वेळार हांव सुयसायड करता म्हणटात. भुरगीं आवय बापूयक ब्लॅकमेल करतात आनी आवय बापूय कितें करूंक शकतात. थोड्याच म्हयन्या आदीं जाल्लें घडीत टिचरांक भुरग्याच्या घरा येतात, भुरगो शिकना कित्याक म्हूण पळोवंक, भुरगो मोबायलार आसा. टिचरांनी आवय बापूय उलोवन भुरग्याचे मोबायल सीज केले आनी मोबायल ती इस्कॉला व्हरून गेली. दुसऱ्या दिसा भुरग्यान सुयसायड केलें. चिल्लार कारणाक लागून आज भुरगीं सुयसायड करतात आनी वायट वाटेन येतात. देखून ह्या भुरग्यांक सांबाळचें आसा पळय आनी तांकां तिदवचें भोव गरजेचें. आज मस्त बरी आवय बापूय भुरग्यांक तिदविनात. कित्याक ताका जोर केल्यार तांकां बेजार जाता म्हणल्या खातीर. जर आमी आतां त्या भुरग्याक तिदविना जाल्यार ते व्हड जाल्ल्या उपरांत तेच वायट वाटेन येता आनी उपरांत तुमच्या हातांतून चुकोवन वता. देखून आमी आज प्रत्येक रितीन सर्व भुरग्यां बसत मागया. आनी थोड्याच म्हयन्यांनी परिक्षा आसा, 10वेच्यांक पब्लीक परीक्षा, सेकंड PUCच्या परीक्षा आसा, तशेंच नीट आनी विविध रितीचे एंट्री टेस्ट आसात. हो म्हयनो भुरग्यांक भोव अमूल्य जावन आसा. शिकपांत आमी तांच्या पासत मागता, पूण जर भुरगीं जावन शिकना जाल्यार आमी मागलें व्यर्थ जाता. देखून भुरग्यांक आमी शिकोवंक प्रोत्साहन दिवया, तांच्या पासत मागया आनी तांकां शिकोवंक गरज अशें बरें वातावरण आमी घरा आमी वृत्ता करया. तेच परे मोगाचनो ह्या नोवेनाक आयिल्ल्या वेळार तुमी विविध इरादे घेवन आयल्यात. थोड्यां लागीं तुमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचे पासत, आनी थोड्या लागीं हांव तुजे पासत मागता म्हूण तुमी बासयलां तांचे पासत. आनी तुमचे जायते खासगी गरजो आसात. ह्या सर्व गरजां खातीर मावूनपणी ह्या सक्रामेंत जेजू लागीं थोडो वेळ आमी मागया. देव आमचो मोग करता, बाबार्थान मागिल्लें तो आमकां दिता. तुमचे जर गरजो सांगाता घालून आमी गावया. आयक म्हजे मागणे सोमिया देवा. आयक मुझे मागणे सोमिया देवा. उदार काळी स्तुती मागा आयच्या दिसा. मागणे सोम्या देवा. उदार काळी स्तुती मागा आयच्या दिसा. मोगाचनो सक्रामेंताचे जेजूचे आशिर्वाद घेवच्या काय ती जावन आमी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. जेजूचे आशिर्वाद आमचे तकले तावन पांया पर्यंत वळोवन दी. आमची सर पिडा शिडाक गूण करून दी. आमच्या जिवितान संतोष समाधान मेळोवन दी म्हणून मागया आनी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता. सासरा नामा को
बोल दिव्या जशे बाबा तशेच पुरा उल्हासाने स्तुती जावं पदवी महिमा सजना सजना एकाच ताळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्मिरीला समासने नावाडा. प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता ह्या विची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. जो जियेतें रास करताय सासनाच्या सासना. तुझे बाळ भुरगीं तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ भुरगीं तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी रावून राखता तूं राखता सोम्या राखता तूं राखता सोम्या राखता तूं राखता सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी रावून राखता तूं राखता सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय 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 सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी रावून वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या. मुखाल भाव भयणो बोवा पुरब्या रितीन आमी आराधन केलें. हे भुरग्यांचे वरस भुरग्यां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागलें. भुरग्यांच्या संरक्षणा विशयांत भोव बरो नियाळ आमी आयकलो. आतां आमी मिसाच्या बलिदानाक आयतीं जावया. आयच्या मिसाच्या बलिदानाच्या हांगासर मागोवंक आयलीं त्या सामां हे परी आसात. देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गामिसां दिल्यांत मर्लिन पिंटो उर्वा, रिक्सन डिसोजा, सान फ्रांसीस सेवेरवाडो, जेशाल आनी जेनिशा डिसोजा येयाडी, एरन जानसी डिकुन्ना बजपे, जेनिशा डिमेल्लो मुंबई, जल्मा दिसा अर्गामिस्तिलां लुड्स कॅरल रोड्रिगस मँगलोर, अर्गामिस्तिलां विन्सेंट डिसोजा सान जुआन पॉल दुसरो वाडो, रोनाल्ड डिकुन्ना बजपे, ग्रेटा मार्टिस वामंजूरू, संतान सिक्वेरा वेलंकनी वाडो, फ्रांसिस गोन्जाल्वेस आनी कुटाम वामंजूरू.
ವಾಲ್ಟರ್ ನೊರೋನ ಜತ್ಮ್ಯಾಗ ಮಿಸ್ಲ ಅನಿತಾ ನೊರೋನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೋ ಜತ್ಮ್ಯಾಗ ಮಿಸ್ಲ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೋ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ರಾಬರ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಜತ್ಮ್ಯಾಗ ಮಿಸ್ಲ ಜಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಡೋ ಪೀಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಜತ್ಮ್ಯಾಗ ಮಿಸ್ಲ ಜೆಸಿಕಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಮುಂಬೈ ನೆಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಜತ್ಮ್ಯಾಗ ಮಿಸ್ಲ ಶೈಮಾ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜಾಯ್ಲಿನ್ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಡೋ ಹೆನ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆರಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಜತ್ಮ್ಯಾಗ ಮಿಸ್ಲ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೋ ಲೊರೆಟ್ಟೋ Benedicta Maria D'Souza Memisla, Rosie D'Souza San Jose Vasvado, Annie Siquera Jatme Misla, Santan Siquera Velankani Vado, Alvin D'Souza and Vincent Rodriguez, and Jatme Misla, Janisha Di Mello Mumbai, Antonio Carmel Cornelio, 73rd birthday, Devadinzalato, the Jatme Misla, Kutma Jasande Sacred Advado, Gerchal Maposad Misandilan, Aaron Jansi Dikuna Bajpe, Royston Mangluru, Julia Gobias Mangluru, Derek Roshan Pinto Derebel, Bara Balake Katir Mislani Tanorona Bangalore. Aicha Javnak Pradhan Poshak Ravlat, Devadin Antonio Mar Carmel Cornelio Cha, 73rd birthday Disa Tajat Mak Misa Jambalidan Dion Kutmanjanias Javandila Jesu Chapo with Kalzavada Vado. तान स्वामी उपकार भावतां तशें देवादिंदले आमच्या बाबाक सरगार तसो जल्मा दीस तो आचरण करून दिता का सासणीक विशेव मागतां ही सर त्या समा ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी घेता आनी ह्या त्या समा बसत मागता आमची त्या समा आमच्या मती घडयां येगडी भर तुमचे हात जोडा दोळे दंपा कितें त्या साव घेवन तुमी आयल्या जावं बरो मिसाचें त्या साव या कसलें त्या साव इरादो तुमचो जारी जावं पातयेन तुमी मागोवंक आयल्यात हाडा तुमच्या मतीक ते सांग कोणाय पासून तुमी मागोवंक आयल्या तांचो उडास काडा ह्या तरेचे ते सगळें आमची ते सांग दवरया आनी भक्तीपणी आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवया उबी रावया प्रवेश गीत गावया तुका नावार्थेल्या सोमिया आता जेजूस संगी भेटे तावी बरी मानून घे म्हण परता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो हाच्या शुभ वार्तेन आमी पळयता 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टाताली एकली स्त्री जेजूचे वस्तू रापण गुण जाता बाबार्थान केल्ले मागणे देव आयकता आनी आमकां ते जारी जाता आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी त्या स्त्रिये तसलो भावार्थ आमच्या जिवितांत वृता करूंक आमी मागया सांगतास आमच्या देशीजींत हे वरोस भुरग्याचे वरोस प्रगटलां आसता आमची भुरगीं बाळां देवाची राजाची फळां भोव पुरबेचो विशय थीम ह्या सगळ्या वर्सा दिला भुरग्या बाळा बसत आमी मागया भुरग्याच्या देण्या बसत अर्गां दिवया आनी विशेश जावन फेब्रुवारी म्हयन्याक पापाचो इरादो जावन आसा गुण जायनात त्या पिडे वरवीं कश्टातल्या भुरग्या बसत मागोवंक ह्या संगता आमचे सर्व इरादे संगता घालून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेले जावया आमच्या चलत्या जिवितांत भुरग्यां ही मोग दाखयनातल्या बसत विविध कारणां लागून भुरग्यांक आमी दुखयलां तर पश्चाताप पावया आनी बोगसाणें मागया देवाचें आमच्या पथकाची दोगदन संगता आमी म्हणया हांव पातये सपदरदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून
वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून येवन सुद्दां संपाक मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोनिया काकुडकर सोनिया काकुडकर क्रिस्ता काकुडकर क्रिस्ता काकुडकर सोनिया प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळाच्या सेवेन विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षीचे कश्ट मरण सोसून महिमेबोन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोन आमकां बळ दे. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. अबसलोम अवचित दाविदाच्या सेवकांक मेळ्ळो. तो एका कचराचेर सवार करतलो आनी कचर एक व्हड सिंदूर रुखा पंदल्यान वेताना ताच्या माथ्याचे दाट केस रुखाच्या फांट्याक शिरकले. कचर ताचे पंदल्यान धांवलो आनी तो आकाश आनी पृथ्वे मदले उमकळ्ळो. कोणे एकल्यान हें पळयलें आनी जोवाबाक सांगलें, अबसलोम एका सिंदूर रुखार उमकळोन आसलेलो हांवें पळयलो. जोवाबान आपल्या हातांत 3 भाले घेतले आनी अबसलोम रुखार जिवो चुमकळोन आसतना ताणें तें ताच्या काळजाक तोपलें. दावीद 2 दारवाट्यां मदें बसोन आसलो. पारेगार पगारार दारवाट्याचे माळयेर चडलो. ताणें भोंवतणी नदर घाली तेन्ना एकलोच येतल्या एका मनशाक ताणें देखलो. पारेगारान रायाक उलो केलो आनी ताका हें सांगलें. रायान म्हणलें, तो एकलोच आसा तर तो बरी खबर हाडून येता. रायान म्हणलें, बगलेक वच आनी हांगा उबो राव. तो बगलेक वचून थंय उबो रावलो. तेन्ना कुशीत आयिल्लो आनी ताणें म्हणलें, राया, म्हज्या धन्याक एक बरी खबर. आयच्या दिसा सर्वेस्परान तुजे विरोध उठलेल्या सगळ्यांच्या हातांतलो तुका निवारून तुजो पक्ष घेतला. पूण रायान कुशीताक विचारलें, तरणाटो अबसलोम सुरक्षीत आसा? कुशीतान जाप दिली, राया, म्हज्या धन्याच्या दुस्मानांक आनी तुका वायट करूंक येवचितात त्या सगळ्यांक त्या तरणाट्याची गत फावो जावं. दावीद सगळोच कलकल्लो. तो दारवाट्या वयल्या कुडाक गेलो आनी रडलो. आनी वता आसतना ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता अबसलोमा, म्हज्या पुता अबसलोमा, तुजे बदला हांव मेल्लो जाल्यार बरें जातें.
अब्सोलोमा म्हज्या पुता राय अब्सोलोमा पासत रडता आनी विळाप करता म्हूण जवाबाक खबर मेळ्ळी. अशें जैत्यांचो तो दीस सगळ्या सैनाक दुखाचो दीस जावंक पावलो. कित्याक राय आपल्या पुताक लागून दुकान भरला म्हूण सैनिकांनी त्या दिसा आयकलें. जजान पळोवन धांवल्या उपरांत आपलें तोंड दाखोवंक लजयतल्या मनशा भशेन सैनीक त्या दिसा चोरा शहरांत भितर सरले. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. काळोखान उजवाड मेळटा. नितीवंता काळोखान उजवाड मेळटा. नितीवंता काळोखान उजवाड मेळटा. देव ताका मोवाळ दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. तो आपलो धंदो प्रमाणीकपणी चलयता. नितीवंता काळोखान उजवाड मेळटा. नितीवन मनीस केदींच हालसोना. तासो उदास उरता सदांच. वायट खबर येतना ताका बेबिरांत दिसना. कित्याक तीर काळजान सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. नितीवंता काळोखान उजवाड मेळटा. दृढ काळजाच्या भिरांत सना. उदार हातान दुबळां धाकल्यांक तो दिता. ताचें बरेंपण सदां काल उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. नितीवंता काळोखान उजवाड मेळटा. नितीवंता काळोखान उजवाड मेळटा. हालेलुया 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 हालेलुया. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू परत्यान मच्छव्यार सोडून सरोवराच्या पेले तडेक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकां जमो ताचे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्या पैकी एकलो जाईर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतस तो ताच्या पांयांक पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तणीर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे संगता भायर सर गेलो.
लोकांचो वोट जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडसीतालो. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टाताली एक स्त्री आसली. साबार वैजांच्या हातांत पडून ती कश्टाली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदां करशिल्लें. तरी कांय पुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतिल्ली. तिणें जेजू विशयान आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तू रापडलें. फकत ताचें आंग वस्तू रापडीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदुआ जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजालो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारूं लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणें ताणें पळयतालो. तेदुआ आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली, पांयांक सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांव जण येवन सांगी लागले, तुज्या दुवेन प्राण केलो. आनी मेस्त्रीक दोसचो कित्याक? पूण ताणें म्हळें, तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका. तुवें सत म्हणल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकय आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट, विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी ताचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां सगळ्यांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्याक घेवन चलयेक न्हिदयल्ल्या कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिता कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळीं भोव चड विजमीत जालीं. पूण कोणाकच ही खबर कळय न्हय म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिजय म्हूण ताणें तांकां सांगलें. देवाचे उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो आनी प्रत्येक जावन विविध माध्यमां मुखांतर हें भक्तीपण पळोवच्या लोरेसाच्या भक्तिकानो. जानेवारीच्या 18 तारखेर केरळांत हे घडलें घडीत तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा म्हूण चिंता. 35 वर्सांची सिमजिता मुस्ताफा म्हणली चली बसार पॉयंट करून वेताली आनी त्याच बसार 40 आनी 2 वर्सांचो दीपक म्हणलो पॉयंट करून आसलो. सिमजिता मुस्ताफा सायकॉलॉजी स्टुडंट आनी कॉमर्स लेक्चरर ती जावन आसली. सांगात आस इंस्टाग्रामार व्हिडिओ पोस्ट करून रिल्स करून ती नावाडी जावंक आशिताली. आनी दीपक 40 आनी 2 वर्सांचो एका क्लॉथ शॉपांत मार्केटींग मॅनेजर जावन उरतालो. थोड्या गरजेन तो बसार पॉयंट करून वेतालो.
जानेवारीच्या 18 तारखेर सिमजीच्या मुस्ताफा म्हणल्या चलयेन आपले मोबायल उक्ते करून सेल्फी कॅमेरा मुखांतर एक व्हिडिओ चित्रीकरण केलें आनी त्या व्हिडिओ तो दीपक म्हणलो तरणाटो त्या बसावर ताच्या कुडीक ताचे बुजू ह्या चलयेच्या बुजाक ताच्या कुडीक लागल्ले दृश्य रेकॉर्ड करून इंस्टाग्रामार अपलोड करता आनी ताणें म्हाका सेक्शुअल हॅरेसमेंट केला म्हणून ताणें कॉमेंट्स घाले म्हाका घंट्या भितर हो व्हिडिओ 20 लाखाचे चड व्ह्यूज ताका मेळ्ळे. सबार जाणांनी त्या चलयेक थंय बेजाराय उसारली तुका असलें सेक्शुअल हॅरेसमेंट मेळ्ळें तुका बसार अशें जालें ताका सपोर्ट जावन मस्त जाणांनी कॉमेंट्स घाले आनी ताच्याकी चड जावन त्या चलयेच्या इंस्टाग्राम अकावंटाक जायते सबस्क्रायबर मेळ्ळे जायते व्ह्युवर्स मेळ्ळे. ती चली त्या व्हिडिओंत आसोन आसा. खंयच्याय चलयेक सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाता जाल्यार ती चली बेजाराय नासता पूण ही आसोन आसा. आनी कितें जालें मोगाचो हो व्हायरल व्हिडिओ दीपक म्हणल्या तरणाट्याच्या कुटुंबाकी पावता. इतलो व्हायरल जालो की ताच्या आवय बापायकी पावलो. दीपकाक तांणी दाखयलें ताच्या कुटुंबाच्या ल्हान भुरग्यांनी समेत हो व्हिडिओ पळयलो आनी दीपकाक दाखयलें कसलो कास्ताचो मनीस तुवें अशें केलें गी म्हणून. मस्त कॉमेंट्स नेगेटीव कॉमेंट्स आयले दीपका विरोध. दीपक म्हणल्या तरणाट्यान बसार एका चलयेक लैंगीक शोशण केलें म्हणून. मुखाचो ताका हे विरोध पळोवन हे हॅरेसमेंट मेंटल टॉर्चर ताका स्विकार करूंक जावना गळपास घेवन तो मरता. उपरांत कितें जालें सगळ्या केरळांत प्रोटेस्ट जाता आनी प्रोटेस्ट जाल्या उपरांत हे व्हिडिओ पळयता आसतना त्या चल्याची कसलीच सूख दिसना. ह्या चलयेन आपणाक फेमस जावच्या खातीर ताचे रिल्स ताचे व्ह्युवर्स सोडच्या खातीर हे केलां म्हणून समजून ताका अरेस्ट केलें. पळया एक रिल्स करच्या एका नवाडीक जावच्याक व्ह्युवर्स मेळच्या खातीर एका तरणाट्याचो जीव गेलो. त्या आवय बापायक एकलोच पूत. तांच्या कुटुंबांत वावर करचो काम करचो एकलो मात्र तो आज ना. ताच्या कुटुंबाची गत कितें उतर प्रायचे आवय बापाय आसा कुटुंबाक कोण सांबाळटा. मोगाचो हांगासर हांवें घडीत कित्याक सांगलें गे म्हळ्यार हाका सारके विरोध म्हणले घडीत आयच्या शुभवार्तेन आमकां पळोवंक मेळ्ळें. 12 वर्सां जावन कश्ट जाताली रक्तस्रावाची स्त्री जेजूच्या वस्तुराक आपडटा आनी ताच्या वस्तूर आपडल्यार पुरो हांव गूण जाता म्हणून ती पाती येता. आनी कितें जालें 12 वर्सां जावन कश्टांतली पिडेंत आशिल्ली ती गूण जाता. मोगाचो ह्या 2 गणितांत पयल्या गणितांत एक चली आसा तिचें नांव मुस्ताफा शिमजिता म्हणून. दुसऱ्या गणितांत एक चली आसा पूण तिचें नांव सांगोना. 12 वर्सां जावन ती रक्तस्राव पिडेंत कश्ट जाताली. ह्या 2 चलयांक दोगां स्त्रियांक आमी तुलन करया. पयलीची स्त्री दुसरी स्त्री कितें करता बेजार नासली कश्ट नासली 12 वर्सां जावन वखद केलें पिडा गूण जावना दिसभर जाली मस्त निराशेन आसली. पूण पयल्या गणितांत ती स्त्री मोबायल काडून व्हिडिओ करता संतोषन आसली. दुसरें ती स्त्री 12 वर्सां जावन रक्तस्राव पिडेंत कश्टोवची जेजूचें आंग वस्तूर आपडटा हांव गूण जाता म्हणल्या खातीर. पूण पयलेच्या गणितांत कितें जाता ती स्त्री सिमजिता मुस्ताफा एकलो तरणाटो ताका जाय जाय म्हणून आपटना तरी बसार ब्रेक घाल्ल्या वेळार बसार गर्दी आसल्या वेळार आपटल्या वेळार ताणें म्हाका लैंगीक शोशण दिलें. उद्देश रॉंग मोटिव्सार तो व्हिडिओ करून ताणें व्हायरल केलें. ह्या स्त्रियेन जेजूचे वस्तूर आपटलें आनी त्या बसार आसल्या स्त्रियेन आनी एकलोसो
बुज म्हज्या कुडीक लागून म्हाका शोशण केला म्हणून फोटो व्हिडिओ केलो. तिसरें मोगाचें न्हू, जेजूचे आंग वस्तर आपटली स्त्री गूण जाता, रक्तस्रावाची पिडा गूण जाता, संतोशान ती उल्हासान भरता. पयलेच्या गणितांत फेक व्हिडिओ करून फेमस जाल्ली चल्यान सुसायड केल्या उपरांत पुलीस तिका अरेस्ट करतात. चवथें, पयलेच्या गणितांत दुसऱ्या गणितांत आयच्या शुभ गणितांत ती संतोशान भरता, आपणान भावार्थान केल्ले मागणे जेजूच्या आंग वस्तर आपूण गूण जाली म्हणून संतोश पावली. तर पयलेच्या गणितांत नावाडदीक जावंक गेल्ली स्त्री जैलाक वेता. हांगासर आमकां कळटा आमचो उद्देश बरो आसा जाल्यार आमी जें कितें आशेता तें आमकां मेळटा. फेक व्हिडिओ करून नावाडदीक जावंक ती गेल्ली स्त्री जैलाक गेली, भावार्थान जेजूचे आंग वस्तर आपटली स्त्री गूण जावन घरा गेली. पळया मोगाचें न्हू. आनी पयलें आनी एक गणीत आमी आयकलें, जाहीर नांवाचो एक मनीस आसलो. तसोय भावार्थ पळया, ताची धूव घरा पिडेंत आसा आनी जेजून येवन ताचेर हात दवर मागणें केल्यार पुरो तिची धूव गूण जातली म्हणले ताचे पातयेनी. पूण अचानक म्हणल्यार बरी तो गेलो, पूण जेजू लोकांच्या केटी निमती लेट पावलो आनी ताका खबर मेळ्ळी की तेंगे म्हळ्यार जायराची धूव मरण पावली म्हणून. जाल्यार जेजू पळया तो जायराच्या घरा वेता आनी म्हणटा ती चली न्हिदल्या. सकट लोक आसतात वो कितें उलयता म्हणून. उपरांत तसो हात दवरलो, ताचेर मागणें करून त्या चलयेक जिवंत करता आनी तिची प्राय 12 वर्सां म्हणून. पळया मोगाचें न्हू, दोनूय गणितांत रक्तस्रावाची स्त्री गूण जाली, जायराची धूव जिवंत जाली. भावार्था वरवीं हें साध्य जालें. देखून मोगाचें न्हू, जर आमी भावार्थान कितेंय मागता जाल्यार देव आमकां खंडीत जावन दिता. रॉंग मोटिव्स दवरून आमी कितें मागता, चिंती आतां परीक्षा प्रिपेरेटरी एग्जाम पुरो आसा, ह्या इस्कॉलांत आतां मस्त जाणां ट्युशन आनी भुरग्यांक रिविजन करतात. एक भुरगें आपणाक शिकोवंक मन नासलेलें भुरगें आज म्हजे टीचर पिडेस जावन इस्कॉलाक येना जाल्यार पुरो म्हणून ह्या स्कुटी सोरतना स्कुटी स्किड्ड जावन पडून पांय मोडून दी म्हणून एक भुरगें मागत जाल्यार खंडीत जावन ते मागणें देव आयकना. मुद्देश मोटिव्स बरो आसूंक जाय. देखून मोगाचें न्हू, आज आमी प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आमच्या सर्व पिडे पासत मागता आसतना पापा साहेबाच्या इरादो जावन आसच्या गूण जायतल्या पिडेन कश्टोवच्या भुरग्यां बसत आनी विशेश जावन आमच्या कुटुंबांनी आसच्या भुरग्यां बसत मागया. तोसू सालोरेस जेजू मुखांत्र आमच्या भुरग्यांक बेसावांनी बरोवन दी, तांची पिडा गूण करून दी म्हूण मागया. आमीन. ಪಾನಂಕು 93 93. आल्यावा मी तुझ्या वेळी लागे, बाबा भेटोच्या काणी पातकी आम्ही बुरगी तुझी, बाबा स्वीकार कर ही काणी. गे बाबा ही काणी कामची, गे बाबा ही काणी कामची, गे बाबा ही काणी कामची. मोगाळ भुरग्यांनी दिवची, उंडोवानी वाय हाडनायल्या, बाबा घे म्हूण परता. आमकां सामी तुका भेटयता, बाबा तुजी सावकत रेखता. गे बाबा ही काणी कामची, गे बाबा ही काणी कामची, गे बाबा
म्हज्या भावा भयणीनो हे आमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हणून मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नैतिक सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनी दोंपलेल्या गोवाच्या कणा परी आपल्या जीवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुवाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मोनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लोरेसान तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचीत पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या कायेन ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळता. देखून देवदूता आनी भोगता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नाव येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट आनी मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वासून तो म्हटलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी यातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे रगत. पातकाचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूळ परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरण आमी समरंका.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिबीत सोबुंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतेला आम्हा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सरेस्पराक ह्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा पीठ पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्या सुमेस्तां तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरिये देवाचे मेश संगाती भगेवन सुजे दिसो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सा लॉरेस ह्या पुणशेतोचो पात्रोण ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यांक परीक्षेचो वेळ परीक्षेक तयारी करच्या सर भुरग्यां बसत आनी विविध पिडेन कश्टोवच्या सर भुरग्यां बसत मागोन सोमयान शिकयल्या उतरांनी सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्कय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंद राजू क्रिस्ताचे येणे बरोवचे नत्रेक दिलां आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सेवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक आमीन सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो एकवट असो आनी माय मोगोस गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टोवच्या स्त्रिये गूण केल्लो आज आमच्या काळजांत येता आमचे तें कितेंय पिडा आसा जाल्यार तो गूण करूंक शकता ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी सोमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळो ಪಾನಂಕೋ 178 178 ಿ
सौम्या जेजू मुझ्या उण्या जिविताच्या मन्नात सर्गीच्या पोचताय शिळ्यांक तुझ्या सौम्या जेजू मुझ्या मोंड्या जिविताच्या मन्नात सर्गीच्या पोचताय शिळ्यांक तुझ्या पवित्रगी जेवण अज्ञा आमच्या पोषण लाभय दयेन हे काळ जीवन तू कर पावन सौम्या जेजू मुझ्या उण्या जिविताच्या मन्नात सर्गीच्या पोचताय शिळ्यांक तुझ्या सौम्या जेजू मुझ्या उण्या जिविताच्या मन्नात सर्गीच्या पोचताय शिळ्यांक तुझ्या sacrifice calvariso rucano viaso viaso जीवितांका दिवसो आमच्या सल्वाचा वासो सौम्या जेजू मुझ्या उण्या जिविताच्या मन्नात सर्गीच्या पोचताय शिळ्यांक तुझ्या सौम्या जेजू मुझ्या उण्या जिविताच्या मन्नात सर्गीच्या पोचताय शिळ्यांक तुझ्या प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवान लोरासाच्या काळजा परी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टाक आनी आल उपादरांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुसुडीत कर गरिबाचे आनी भक्तराचे हक्क राखून आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागताव
तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. देखन बसा. आयच्या भक्तीपणाचो निमाणो भाग आमच्या पात्रोण सारोसची मजत मागून आमी करचे नवेन आमी भक्तीपणी करया. बऱ्यांक आराधन आमी केलें. आज भुरग्यांचो दीस, भुरग्यां खातीर आज मागलें. पाद्रपान बऱ्यांक आराधन केलें. मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव बरो नियाळ दिलो. आनी आतां आमचे पात्रोणाची मजत आमी मागया आनी उपरांत मिसाचें आशिर्वाद रेलिकेच्या आशिर्वादा संगी घेवया. हांगासर सभारांक उपकार मेळिल्ले तांणी अर्गां पाठयल्यांत एका कुटुंबांतली सर खारयी बऱ्या रितीन जाल्ले पासून सगळें कुटाम देवाक अर्गां दिता. एकल्याक एक बरो घर जागो फावो जाल्ले पासून देवाक अर्गां दिता. कॅरन 2 वर्सांची जर्मनीची विजा एक्सटेन्शन मेळ्ळे पासून देवाक अर्गां दिता. रिल्सन शेळ आनी कोंकणी गुण जाल्ले पासून देवाक अर्गां दिल्यान. प्रिमा वामंजूर ह्या जम्यान तें आसा भुरगें. ताका विजाचे प्रॉब्लेम आसले, दुबय काम करनासलें तें विजा कॅन्सल जाल्ली. गांवाक येवंक चिंतलें आनी आतां सकट समस्या पर्याय जावन शाबितायेन तेणें गांवाक पावलां. देवाक ताणें अर्गां दिवंक सांगल्या. ताची सांग आसा दिवंक सांगल्या. देवाक अर्गां दिल्यान. त्या कारणान परगमांत विजिटींग विजार आसल्यांक तांकां कामाचें ऑफर लेटर आयलां. हांगासर मागणें केल्लें तें तांणी देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याक 6 वर्सां उपरांत चेरक्या भुरग्याचें देणें फावो जालां. देवाक अर्गां दितात. 2 जाणांक परगमांत वचोंक विजा आयिल्ल्या. देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याक ताच्या विशेश समस्येंतून भायर येवंक देवान फावो केलां. देवाक तो अर्गां दिता. 2 जाणांक शेळ कोंकली आशिल्ली गुण जाल्ले पासून देवाक अर्गां दिल्यान. 2 कुटुंबां रागार आशिल्लीं राजी जाल्यान देवाक अर्गां पाठयल्यान. भाऊ भयणो, ही जावना हांगासर आमच्या भाऊ भयणी दिल्ली साक्ष एगडीभर आमकां देवान केल्ले उपकार आमच्या मतीक हाडया. अनउपकारी जावचे नाका. फाटी येवन देवाक अर्गां दिल्या त्या एका खोडकारा बरी जावया. देवाक अर्गां दिवया. आमचे काळीज म्हूण देवाक उबारया आनी सांगया, अर्गां तुका सोम्यान जेजू. होगलाप तुका सोम्यान जेजू. स्तुती तुका सोम्यान जेजू. आराधन तुका सोम्यान जेजू. मान तुका सोम्यान जेजू. वंदन तुका सोम्यान जेजू. जय जय तुका सोम्यान जेजू. सोम्यान जेजू. हांगासर येवच्या भक्तिकाच्या जिवितांत आमचे लागीं मागणे विसरल्यांच्या जिवितांत तुवें जायत्या जपां केल्याय. तांचे मागणे तुवें आयकलाय. बरें काम फावो केलाय. भुरग्यांचे देणें दिलाय. मतीक समाधान दिलाय. कुटुंबां राजी केल्याय. ह्या सर उपकारा बसो आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता. उपकार जेजू बावडटा. आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. हांगासर मागोंक आयिल्लीं त्या सामा एकल्याक एक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक. एकल्याच्या काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक. 2 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक. एकल्याक गव्हर्मेंट काम मेळोवंक. 2 एलर्जी पिडा गूण जावंक. तेगांक बऱ्यो सैरीक्यो फावो जावंक. 2 दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक. एकल्याचो बावळो गूण जावंक. 3 काजारी जोड्यांक भुरग्याचे देणें फावो जावंक. एकल्यान खाणगिल्ले पयशे पाटीन दिवंक ताका तांक मेळोवंक. एकल्याचें PhD शिकाप बेगीनच मुगदोवन ताका PhD मेळोवंक. एकल्याचो जागो बेगीनच विकून वचोवंक. 2 स्त्रियांचे युटरस प्रॉब्लेम आसले ते सारके जावन बरी भलायकी मेळोवंक आनी तांकां भुरग्याचें देणें फावो जावंक. एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक. एकल्याक काम करचे कडेन भद्रती आनी रक्षण मेळोवंक. एकल्या भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक. 2 भुरग्यांनी सुडाळ सारकें उलोवंक. 3 कुटुंबांनी एकामेका मोगान जियोवंक. एकल्याचें काम केल्लो सांबाळ मेळोवंक ना तो वेळार ताका मेळोवंक.
एकल्यान प्रायवेट कंपनीन इन्वेस्ट केल्ले सगळे पयशे ताका पाटी मेळोवंक एकल्याच्या मोतींतली फाट चिन्नां पयस वचोवंक एकल्याचे बिझनेस बरें जावंक दोगां जाणां मतीक समाधान मेळोवंक तेगांची कॅन्सर पिडा सोसूंक तांकां विशेश कृपा मेळोवंक एकल्याक ताणें आशिल्लें काम परगमान फोव जावंक दोगां जाणांक कॅनडा वचोंक तांकां PR मेळोवंक एकल्याचे मानसीक समस्ये परिहार जावंक एकल्यान आमाल पिवणे सोडून घरान समाधानान जियोवचे पसत हांगासर मागोवंक आयिल्लीं त्या समान जावन आसात. थोड्यांनी प्रत्येक रितीन आमचे लागीं मागणें विचारलां. प्रिंसील म्हणल्यार शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक आनी शिकिल्ल्या मोतीन उरोवंक. ज्योती म्हणल्यार सो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावं कुटुंबांच्यांनी मागोवंक सांगलां. वियोलान घरा पाटी येवंक घर सोडून गेल्लें घरा पाटी येवंक. अलेक्स रॉय डॅरन बरें आनी रिशाल हांकां बरीं कामां मेळोवंक. जुडीत दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक. अरुण जोजफ वायट सवय येतावन सुटका मेळोवंक आनी बरो जावंक. रिशॉन आनी रियॉन हांचो राग क्लासमेट्स ते हांचो राग उणो जावंक. जरोम लोबो तकलेची सर्जरी जाल्यार ताका बरी भलायकी मेळोवंक. ही सर हांगासर प्रत्येक रितीन मागोवंक आयिल्लीं त्या सवां ही सगळीं त्या सवां आमी आयकल्लीं त्या सवां आयच्या दिसा आमी हांगासर जायतीं त्या सवान आयल्या हांव एक डिबर आमच्या त्या सवां जोड आज कडया कितें तें आमचें त्या सवां आमी घेवन आयिल्ले हांव कितें तें आमी मागलें दोळ पर्यंत जारी जावंक ना. मागा तुमी घेतल्यार सदां तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें म्हळान जेजून. एका सासवाच्या कणा तितलो बोवाट तुमकां आसल्यार तुमी मागलें कितेंय जाता म्हण जेजून आमकां सांगलां. जेजूच्यो सगळ्यो बसोवण्यो आमच्या मतीन दवरून पातयेन मागया ताका उलो मारया. सुम्या जेजू आतां आमी आयकल्लीं आमच्या भाव भयणीची ही सर त्या सवां तुका आमी समर्पण दिता. आमचे लागीं प्रत्येक तरान मागणें विसरल्यांची त्या सवां आमी तुका समर्पण दिता. आयच्या दिसा ह्या नोवेनाक येता आसतना आमची त्या सवां आमच्यो गरजो आमची पिडा शिडा आमचे समस्या घेवन आमी हांगासर आयल्या. हे सगळें तुज्या पांय तळा आमी दवरता. आयच्या दिसा हे भक्तीपण संवसार भर पळोवच्या सर आमच्या सालोरेसाच्या भक्तिकांक तुका आमी समर्पण दिता. तांची त्या सवां जारी कर. आमी मागले तुज्या कुशे प्रमाणे आसा जाल्यार तें फावो कर. तुज्या कुशेक कालती मान घालूंक आमकां कृपा दी. आमच्या कुमकेक ये जेजू आमकां बाचाव कर जेजू आमकां सुटका दी जेजू आमकां बरें कर जेजू आमकां गूण कर जेजू आमच्या घरा तूं ये जेजू आमच्या घरा तूं राव जेजू. अर्गां तुका जेजू मोकळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू. दयाळ बाबा दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याचे मागणे आय. दयाळ बाबा दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांचे मागणे आय. सर आमी दिमी म्हणया पात्रोणाचें गीत गावया आनी नव्यानाची मागणी करया. पात्रोन सालोरेसा नमान करताव आमी तुका पावतूर आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या. सालोरेसा लागीं मागणें सकट सांगाता मागया. येजय दिवोन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांनी माटतीरा वरते पातयेन बरोवशन आमी तुजे सरशीन आयल्या. दयेन आमचें प्रार्थना आयक आनी तुज्या जिणये बरी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदांच सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा थंय आमचो बवार्थ चडय. आमच्या सालत्या जिवनांत बवार्था विरोधी आमच्या थाळणेचेर जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. तवळ तवळ पवी सक्रेमेंत आमी जोडून आमचो बवार दृढ करूंक आमकां बरें म्हण दी. दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत धरणांतलें तें उदार जावंक आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमकां दया कर.
पवित्र युकरिस्तान मागण्याच्या जिवानात आमकां आकर्षित कर. कुर्सायर खेळिल्ल्या जेजूतान आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा बसत वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर्व जाणांक पवित्र सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय. अक्रिस्तांवांक आनी भवतान सळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. भवता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियो आनी बागी मोन मरोन सर्गार तुजे संगी देवाक होगळसूंक आमकां फौजोवच्याक आमचे कधी देवा लागीं विनंती कर म्हण आमी मागता. आमेन. आतां पिडेस्तां खातीर मागणें ह्या जागे मागणें करता. आमी कोणी हांगासर पिडेस्त आसल्यार खंयची आमची पिडा आसल्यार जेजूक ती सांगया. मस्तू पिडेस्तां आसात प्रत्येक जाणात भुरग्यां खातीर आमी मागलें. मस्तू ल्हान भुरगीं पिडेंत आसात, आवय बापूय रडटात. ह्या सकयल भुरग्यांक हांगासर जेजूच्या पांया तळ्यान दवरया आनी ह्या मागण्यान भक्तीपणी भाग घेवया. सोम्याचे नावे आमचो आदार. ताणे रचला सर्गांनी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, विविध तराच्या दुखीक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका आसा लोरेसान आपले जिनिया आनी मोरणान जायती अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां तुमचेर आमी पवित्र उदकाचो शिवर घालता. ह्या वेळार इसोफान म्हजेर उदक शेणा ये सोम्या हांव नितळ जातलो म्हणलें गीत सक्कट सांगाता गावया. ही सोपान मुझे उदाक शेणाये सोमिया आनी हांव नितळ जातलो. दूत म्हाका आनी हिमप्रसर दोगो जातलो. ही सोपान मुझे उदाक शेणाये सोमिया आनी हांव नितळ जातलो. काकूळ म्हजी करे देवा तूं काकूळदार. ही सोपान म्हजे उदाक शेणाये सोमिया आनी हांव नितळ जातलो. आमा बसो विनादी कर भगेवंत लोरेसा. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजोवच्या खातीर प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, भाग्यवान लोरेसा उज्याच्या वळवळ्यांचे जैत वरची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्याचो उजो पालवची सकत आमकां दी. आमी बाबार्थान जियोव आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ता साक्षी दिव आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफा. आमेन. वसून यात ख्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन
तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार एकगडी बर बसा बाबा मेळनो आयचे भक्तीपण हांगासर सलोंग आयिल्लो पाद्राप जावन आसा फादर क्लिफर्ड सायमन पिंटो ताचें सगळें नांव हांगासर तो आसुल्लो आमच्या इगर्जेंतली गवळीक सेवाय तो दितालो सहाय्यक विगारी तो जावन आसलो इस्कॉलाचो प्रांशुपालय तो जावन आसलो पयलो याजाक प्रिंसिपल आमच्या इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाचो हांगासर 3 वर्सां सेवा दिल्या उपरांत आतां बेळतांगडेंत तांच्या होली रिडीमर इंग्लीश मिडियम हायस्कुलाचो ते प्रिंसिपल जावन आसा थंयसर ते सेवा दिवन आसा सांगात फिरगजेंती तांची सेवा दितात हाच्या पयलें ते हांगासर येयल्यात सबारांक आमकां ते वळखीचे भक्तिकांगी वळखीचे हांगासर येवन आज तांणी भुरग्यांच्या दिसा खातीर हें आराधन समर्पीत केलां हे वराच भुरग्यांक समर्पीत केलां बोवा पुरबायचो नियाळ तांणी दिलो आराधन केलें भुरग्यां खातीर मागलें मिसाचें बलिदान भेटयलें शर्माव दिलो आनी हांगासर अकरेक ह्या रेलिकेचे आशिर्वाद मिसाच्या बेसवां सांगातात आनी आमकां दिले पयसतावन ते आयल्यात बेळतांगडीतावन आपयल्ले दक्षिण जायत म्हणाले हांगासर येवन हे भक्तीपण चलोवन व्हेल्ल्या पाद्रापाचो उपकार बावरता आनी तांच्या फिरगज वावरान आनी इस्कॉलाच्या त्या शिकपा वावरांती तांकां बरें मागता थँक्यू फादर सदांच आमी उपकार बावरता हे डिवायन वर्डात हे भक्तीपण लाईव्ह पळोवंक हांगासर आदार दिता शुटिंगाक येता सुराज नायनल तशेंच थंयसर क्वायराक कुमो करता आमचो सायमान आनी ताचो पंगड थंयसर जेवणाच्या कावंटरांत आमचेच स्वयंसेवक सेवा दितात तुमकां हे अवकाश आसा केदाळे तुमकां बरें मन जाता सेवा दिवंक बरें मन जाता तुमी सांगे तुमकां आमी अवकाश करून दिता विविध रितीन आदार दिल्या सर्वांक ह्या पुणतळा कुमो करतल्यांक दान दिल्ल्यांक सेवा दितल्यांक आनी आयिल्ल्या तुमकां इतल्या मोगान तुमी हांगासर येतात भक्तीपूर्ण आदारतात सालोसाची मजत मागतात देवा गर्गान दिता तुमकां समेस्तांक आनीकी तुमचे उपकार मेळोवन दीत हांगासर येवन अर्गां दिवंक तुमकां फोव जावन मागता समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आतां आमी उबी रावया आनी जेवणाचेर आशिर्वाद मागया सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी कबार हाडली आणि पवित्र आत्म्यारूय गर्भेस जाली नमान मरये कृपेन भरुले सोमी तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगिनी मरी देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आपले सोम्याची साकण तुझे सक्सपरपणे म्हणजे ते जावं नमान मरये कृपेन भरुले सोमी तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगिनी मरी देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आनी वेळी देवाचो पुत्र मनीस आनी जालो आमचे मध्ये जियेलो नमान मरये कृपेन भरुले सोमी तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो भगिनी मरी देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी भगवंत देवाचे मया पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसोन्याक आमी फावो जावचे खातीर मागया येसुम्या बडव्यान बरी कबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ल्या आमी जाणां ताच्या कश्ट आनी कुसावी ताच्या जीवन पर्यंताक मी पावसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणे वत आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या स्मेमाने पावता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे सता आनी सदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशे आदी आत्म्याक तशे सता आनी सदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशे आदी आत्म्याक तशे सता आनी सदा देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रक्त्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुज्या ताब्यान म्हजी मोत जोडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन सस्नाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकार तुजो तांचेर पंगय समाधानान तांचो आत्मो विशय घेवन दी आमेन प्रार्थया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता येदोळ पर्यान हांगासर आत्मीक खाणान तुवें आमकां दादोसी केली आतां आमच्या कुडीच्या खाणाक ह्या दोंपराच्या जेवणाक आमी येता हें जेवण आमकां स्पॉन्सर केलां एंटोनियो कार्मेल कोर्नेलियो देवादीन तो जाला ताजा 73 ताचो जल्म दीस सर्गात तो आचरण करून आसा ताच्या कुटुंबांनी ताच्या आत्म्याक मागोवन मीस दिवन आमकां जेवण दिलां जेवणाक आदार दिला तांचेर आनी ह्या भावाक सासणाचो विशय दी ताच्या कुटुंबाचेर तुजी बेसांवां मागोवन धाड हांगासर हजर आसल्यार आमकां समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भर आमी सेमचें जेवण आशिर्वादीत कर आमकां सगळ्यांक मोगान एकवटान सांबाळ तूं जियेतान रास करताय ससनाक आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आतां आमी माखणी करता एक पदरा मदें आनी एक पदराव ह्या सायडीन एक पदराव ते सायडीन तुमी कुमगाराक आयिल्ले बरी या माखणी घेया आनी जेवणाक बसा
patrón San Lorenzo. Naman kantaba mi tuka, pagturag namच्या सर्वच्या, सलई वाटेन ख्रिस्तायाच्या. मोगाळ patrón San Lorenzo. नमन करतावा मी तुका, पावतूरक नामच्या सर्वाच्या, सलई वाटेन ख्रिस्तायाच्या. Keloi moksomia Jesuso, Presaloi sendish Christaso, Zodloi kuro martiraso, Aman sasvinci vitaso, Mogal patron San Lorenzo. Naman करतावा मी तुका, पावतूरक नामच्या सर्वाच्या, सलई वाटेन ख्रिस्तायाच्या. एकठांय कर तू कुटुंबांची, एकाच काळजानी मोलाची, रूपणी ख्रिस्ताच्या सोम्याची, देणगीच्या जिविताची. मोगाळ patrón San Lorenzo. नमन करतावा मी तुका, पावतूरक नामच्या सर्वाच्या, सलई वाटेन ख्रिस्तायाच्या. मोगाळ पुता सोवे, आमकां बरी आशीर्वाद दिवा आमकां. सांत लॉरेन्सा आम्हा पासून विनंती कर. भगीवन कुर्साची कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.